जुवारीच्या जाग्याबद्दल जेन्ना उलयता तेन्ना पयली सुवातेर म्हणजे क्लॅरिफिकेशन जावपाक जाय की ती सुवात कोमलदादीची ती दिल्ली बिर्ला ग्वालियर ह्या कंपनीक इनिशियली बिर्ला ग्वालियराक जेन्ना दिली तेन्ना अशें आमी स्टडीन आमचें अशें दिसून येयलां आतां जें आमी एडवोकेटाक एपॉयंट केला तेणी दाखयलां आमी पळयलां की ती बिर्ला ग्वालियराक दिल्ली सुवात अचानक जुवारी इंडस्ट्रीज लिमिटेडीक तांकां मेळ्ळी सॉरी जुवारी एग्रोकॅमिकल्स हांकां ट्रान्सफर जाली विदीन 2 years. जेन्ना जुवारी ग्लोबलाक बिर्ला ग्वालियराक दिल्ली ती जुवारी एग्रोकॅमिकल दिली तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोसिजरूच रॉंग कारण तशें दिवपाक शकनासले तेच्या उपरांत तितून आनी एक व्हडलो जो घोळ जाला म्हणटा तो जनरल बॉडी घेवन किंवा मेंबर ऑफ द मॅनेजींग कमिटी हेंच्यांनी सायन करून ती प्रॉपर्टी दिल्ली ना कारण दिता आसतना 2 पोजिशनां आसतात एक पोजेशन दिवपाचें आसता टेम्पररी पोजेशन पयलीं तुका तुजें इनिशियल काम चालू करपाक जेका कोणाक सुवात दिल्या आनी तेच्या उपरांत परमनंट फायनल पोजेशन दितात ते इन प्रेझन्स ऑफ एटॉर्नी ऑफ कोमिलदाद आनी एडमिनिस्ट्रेटर आनी तेंच्या ऑफिसाच्या मनशान आनी ते रिपोर्ट बरयतात पण हांगा कितें जालां एटॉर्नी ऑफ कोमिलदाद नाच डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटरान केलां आनी जें काम घडटालें आमी थंय बारीक लक्ष दिलां पळयलां की ती सुवात दिता आसतना जो एडमिनिस्ट्रेटराचो मनीस अपॉयंट केल्लो आसता कोमलदादीन क्लार्क म्हणून तो सगळ्यांक डिक्टेट करतालो तो अशें सांगले तशें सांगले तो सांगतालो इतलो फायदो जातलो आनी तितलो फायदो आनी तेणी ते मिनिट्स बरयल्यात सारके कळना मिनिट्स पयले जाले दिल्या दुसरी गोश्ट आतां जुवारीन ती लँड विकपाक चालू केला आपलो फायदो करून घेवपाक जी 20-25 पयशांनी सुवात दिल्ली 50 लाख स्क्वेअर मिटर तेन्ना तांकां गरज आसली कितें फक्त 5 लाख अंदाजान 5 लाख सुवातीची जी फॅक्टरी सेटअप केला ती लुकार जाल्यार तुमी वयल्यान 45 लाख स्क्वेअर मिटर जागा तेन्ना कित्याक घेतली हेचें उत्तर ना तेंचे कडेन कित्याक घेतली अरे तुमकां जितली सुवात जाय तितली घेवपाक जाय तुमी दाखोवचो पडटा प्लॅन कितली आमकां सुवात जायी आनी त्या प्रमाणे दिवपाक जायी पण अजुनूय हें उत्तर आमकां मेळ्ळें ना किंवा कोणाकूच मेळचें ना की ती सुवात 5 लाख जायी आसतना तुमी 50 लाख दिली कित्याक आनी तुमी 50 लाख घेतली कित्याक कारण आतां लेटली गव्हर्मेंटान एक ऑर्डिनन्स काडला आनी तितून म्हटलां की जी जमीन ज्या कायद्यान ज्या कारणा खातीर दिल्ली कोमलदादीन जी जमीन ज्या कारणा खातीर दिल्ली त्याच कारणा खातीर यूज करपाची आनी त्या प्रमाणे जर पळोवपाक वचत जाल्यार जमीन आमी दिल्ली फॉर फॅक्टरी पर्पज जरी दिल्ली म्हणटा जाल्यार फॉर लेईंग ऑफ फॅक्टरी घालपाक लागून दिल्ली ती फॅक्टरी घालपाक जर दिल्ली जाल्यार आयज थंय जुवारीन सगळी लँड विकून थंय हे रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट जातात व्हडले व्हडले बिल्डर थंय जागो घेतात आनी जाग्याचो रेट इतलो एक्झॉर्बिटंटली वाडला की सादो कोणूच घेवपाक शकना म्हणजे प्लॅन डिप्लोमसी अशें दिसता जनरल बॉडीन सांगलां ते ऑर्डिनन्स काडला तेची एप्लिकेबिलिटी कितें आसा ही सगळ्यांक कळपाक जाय म्हणून गव्हर्मेंटाक विचार म्हटलां की ती एप्लिकेबिलिटी कितें वेदर तो तुमी ऑर्डिनन्स काडला तो पयलीं पासून लागता फ्रॉम द डेट जेन्ना लँड आमी दिल्या तेन्ना ते आतां ह्यान फुडें लागतली किंवा ज्या दिसा ऑर्डिनन्स काडला तेन्नाच्यान लागतली हो एक खरोच डिस्कशनाचो मुद्दो आसा कारण जर गव्हर्मेंट म्हणत आमी ऑर्डिनन्स काडला तेन्नाच्यान लागता जाल्यार तेचो आमकां व्हडलो फायदो जावपाचो ना कारण तेच्या पयलीं विकून काडली जमीन हो देखावो करपाची आतां गरज ना म्हणून हांव हांगाच्यान गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करतां आनी जे जाणकार आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हो मुद्दो आपले परीनूय गव्हर्मेंटा कडेन मांडचो गव्हर्मेंटानूय हेची दखल घेवची आनी हो जो आसा मुद्दो ऑर्डिनन्स काडला तो फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टीव डेट इम्प्लिमेंट करचो तेची एप्लिकेबिलिटी फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टीव डेट जावची हें आमचें सांगपाचें आसा सो तेच्या उपरांत आमी दुसरें हें घेतलां रिजोल्युशन ऑफ आयटम नंबर 2 की कित्याक वचोंक ना तें तुमकां हांवें सांगलें कित्याक आमी वचोंक ना तर चॅक सायन करून आसलो वचोंक ना आनी सुप्रीम कोर्टान वचपाचें उरलें पण आतां आमी एक एडवोकेटूच अपॉयंट केला की तो सगळे डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करता
आतां पासून सगळे डॉक्युमेंट खुबशे डॉक्युमेंट तेणी कलेक्ट केला. काही गोष्टी खातीर ताका डिले जाल्लो, तो बरो ना जाल्यार आनीक कितें जालें पडलो. सो आतां तो डॉक्युमेंट्स एकठांय करता. ते डॉक्युमेंट एकठांय केल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान वचपाची तयारी थारल्या. जनरल बॉडीनूय आमकां सांगलां की तुमी सुप्रीम कोर्टान चला, जो देस्पेस जाता तो कोमुलदादीच्यान यूज करा. कारण आमी डायरेक्ट जर गेले आनी फाल्यां जर आमी खंय खंय फेल गेले जाल्यार पयशे तुमी जाणात सुप्रीम कोर्टान वचप खर्च खूब येता. ती जबाबदारी आमी घेवंक शकना. सो त्या खातीर जनरल बॉडीचें एप्रुवल आमकां गरज आसली, गरज ते घेतला.